namo Yesus Kristus. Undiaru parlipurascha. Namo namo Sudbundara. Sakramentatam karakcha. Namo namo Yesus Kristus. Undiaru parlipurascha. Namo namo Sudbundara. Sakramentatam karakcha. Sergi sodito amka melo ralai. Sergi sodito amka melo ralai. Lipon tuwe wudia cheru getla. Lipon tuwe wudia cheru getla. Udia vainariu tu am cengkan zata. Udia vainariu tu am cengkan zata. Amcha mogan borun tuka samarpita. Amcha mogan borun tuka samarpita. Namo namo Yesus Kristus. Undiaru parlipurascha. Namo namo Sudbundara. Sakramentatam karakcha. Jinie Yesus duk tuka sanggung aina. Jinie Yesus tuka sanggung aina. Tuche taun buswon ashim hangaraulia. Tuche taun buswon ashim hangaraulia. Ye Jesu ye amka melong tu ye. Ye Jesu ye amka melong tu ye. Tuche kurbeche denya mannar gevne. Tuche kurbeche denya mannar gevne. Namo namo Yesus Kristus. Undiaru parlipurascha. Namo namo Sudbundara. Sakramentatam karakcha. Alleluia. मोगला यीशु परत या बो पवित्र सैक्रमेंटांत
आमचे खातीर तूं खरोच आजार आसाय. तूं जिवो देव, जिवंत क्रिस्त हें सत परत आमी ओळखून घेता. आमी तुका नमान करता, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका स्तुती करता. सुमया केदें व्हरतें भाग आमचे हर एकल्याचें तुवें आमचे संगी आसचें, तुजे संगी आमी रावचें, तुका पळोवचें, तुजे लागीं उलोवचें, तुका अनुभव करचें. हें व्हरतें भाग तुवें आमकां दिलाय. ह्या खातीर तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमान करता, तुका आमी स्तुती करता. सुमया जेजू हर एक घडी आमचे संगी तूं आसाय, आमचे संगी तूं रावताय, आमचे लागीं तूं उलयताय, आमची तूं जतन करताय. आनी त्या खातीर आज आमी हांगासर आसा तुज्या मोगा वरवीं, तुज्या कृपे वरवीं, तुज्या आशिर्वादा वरवीं. आज आमी हांगासर येवंक वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक आमकां परत हें फावो जालां. सुमया ह्या खातीर तुका आमी दिन वाचता, तुजी स्तुती आमी गायता, तुका आमी वाखाणता. सुमया जेजू क्रिस्ता मोगळा जेजू प्रत्येक जावन मुकलो थोडो वेळ तुजे संगी करसिताना तुज्या कृपेन आमकां हर एकल्याक हितून बर. प्रत्येक जावन ह्या आराधनांत हांगासर येवन तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करच्या त्या भाव भयणीचेर तुजे विस्तार आशिर्वादां वता आसतना प्रत्येक जावन हांगासर येवंक असाध्य जावन आपल्या आपल्या घरांत रावन जावं बरो गांवांत परगांवांत रावन आमची साबार भाव भयणी ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसा ती तुजेर पातयेता. सुमया तुजेर विश्वास दवरतात. तूं एकलो मात्र सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणलें हें सत ती वळखून घेतात आनी तुजी ससाय ती मागता. सुमया तर आज ह्या आराधना वेळा ह्या सक्रामेंतांत हांव तुजे तावन ह्यो कृपेच्यो जरी आशिर्वादांच्यो जरी सुमया वाळोवन दी हर एका व्यक्तीक, हर एकल्याच्या कुटुंबाक आनी हर एकल्याच्या जिविताक. आनी त्या मारीपात तांणी बरें भोगूंक अनुभव करूंक तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी ताजें जिवीत भरूंक तांकां कृपा दी. सुमया आमचे संगी राव. सुमया आमचे संगी राव. सुमया तुजी सांगात, तुजो सांगात आमकां दी. सुमया तुका जावं आराधन आनी स्तुती, तुका जावं वंदन आनी महिमा, तुका जावं प्रणिपात आतां आनी सदां सर्वदां. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो पास्कांच्या काळार आमी आसा. दुसरो हप्तो संपवन तिसऱ्या हप्त्याक आमी पांय तिंकूंक आमी पावल्या. सा अगस्तीन म्हणटा आमी पास्कांची पर्जा हालेलुया आमचें गायन. आमी पास्कांची पर्जा हालेलुया आमचें गायन. तशें म्हळ्यार पास्कांची पर्जा मेल्ल्या बरी आसूंक जायना. पास्कांची पर्जा जिवंत आसूंक जाय. जिवंत क्रिस्ताचो जीव तांणी अनुभव करूंक जाय, त्या जिवान बरोवंक जाय आनी तांच्या मुखामळार संतोश ददोसपण आसूंक जाय आनी तांणी हर एकल्यांनी सुमयेची स्तुती गावंक जाय. सा अगस्तीन म्हणटा मोगान भवन आनी भयणीनो जिवंत क्रिस्त त्या एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा सिसा सांगता खंतीन दुखीन ते बरयल्ले, देदेस्पर जाल्ले, कांगाल जाल्ले. एका लेखान म्हणयेत ते डिप्रेशना पावुल्ले. मुखार कितें ह्या मनशान इतलें सांगलें, इतलें उलयलें, हो मनीस ना असल्या बेजऱ्यान खंदूक एकामेकाला सांगून वांटून घेवन फुडें समकतना जेजू तांचे सांगाता समकता. जेजू तांकां सांगात दिता. जीजस एकंपनीज देम. जेजू तांकां सांगात दिता, तांच्या सांगाता मेटां काडटा, तांच्या सांगाता समकता, तांकां आयकता, तांचे लागीं उलयता, तांची बावुल्ली मुखामळां पळयता. मोगान भवन आनी भयणीनो आमची कथा हीच आमच्या दिसपट्या जिवितान आमच्या संतोषा वेळा आनी प्रत्येक जावन आमच्या दुखा वेळा, आमच्या बेजारा वेळा, आमच्या कश्टा वेळा, आमच्या निरासपणा वेळार हो जेजू आमचे सांगाता समकता
आमची बावुल्ली ती मुखामळां पळयता, आमचे तो कंत हुस्को बेबिरांत पिडा शिडा कितें हें सगळें तो पळयता. आमी उसारलेले ते आकलास तो आयकता आनी एक घडी आमचे सांगता तो मेट काडटा, आमचे सांगता मेट काडटा. ते देखून आमी एक सोरीनी बगार सोमी आमच्या सांगता समकता आमच्या सांगता आसा. थोडे दिसां पयलीं आमी एक गडीत आयकलें, एक सोबीत गडीत म्हाका वांटून घेवंक मस्त संतोश भोगता. एक कुटाम आसलें, घोव बायल आनी पूत. सोबीत कुटाम बरें करून जेवण आसलें आनी हर एका वर्सा एका पाल्यान्या यात्रेक जाग्याक ती पयन करून येतलीं खंय. रैलाचेर वयचें, रैलाचेर फाटी येवचें. वेताना त्या गायनी सांगात वेचें, त्या जाग्यार थोडे दीस रावचें आनी फाटी येवचें. हें हर एका वर्सा हो भुरगो ल्हान आसतना तावन धरलें, हर एका वर्सा हें घडोवन आसलें खंय. त्या गायनी सांगात वेचें, त्या जाग्यार रावचें, थोडे दीस करसूंचें, मागचें आनी फाटी येवचें. अशें घडोवन आसतना हो भुरगो तरणाटपणा पावलो खंय. आनी एक फावटी आवय बापायनी आमी ह्या वर्साय ते गाय ह्या म्हणटाना हो तरणाटो पूत आवय बापाय म्हणटा खंय, कित्याक वर्सायक आमी त्या गायनी सांगात येचें, कित्याक आमी सदांय हर एक वर्सा तुमच्या सांगात येचें. ह्या वर्सा हांव एकलोन येता, ह्या वर्सा हांव एकलोन तेवता, तुमी येवचें नाका. आनी आवय बापाय उलयलीं, तर्क सरलें आनी निमाणें जायत म्हूण ओपलें खंय. आनी पुतान वेसो तो दीस लागीं आयलो. बापायन टिकेट आनी पुरो बूक केल्ली, रेडी करून ताका कारार बसोवन रेल्वे स्टेशनाक आपोवन व्हेलें खंय. ताका पावोवंक ती गेलीं खंय सांगाता. आनी अशें रैलाचेर ताका बोगी बिकत व्हेलें आनी खंयची सीट त्या सिटीर बसयलें खंय. थोडो वेळ ताचे सांगता बसली, उलयलीं खंय. आनी भायर येवन जनेला लागीं रावून ताचे लागीं उलयता आसलीं खंय. ताका दैत दिता आसलीं, उलयता आसलीं. आनी अशें उलोवन आसतना बापायन ह्या पुताच्या बोल्सांत एक चीट घाल्ली खंय. आनी ती चीट थंयत आसली. आनी बापायन सांगलें खंय, तुका भें दिसतना, कश्ट बघताना आनी कितें बघताना मात्र ती चीट भायर काड, नाजाल्यार ती चीट भायर काडची नाका, ती थंयच आसोवन दी. आनी पूत ट्रेनार बसून आसलो. रैल सुटोंक लागलें, इल्लेलें फुडें वचूंक लागलें खंय. इल्लेलें मुखार वचून समकालें, समकोन रैल मुखार वेता. रैल फास्ट धांवूंक सुरू केलें खंय. काळोख जावन आयलो आनी थोडे जण आयले खंय. तेणे बसले त्या बोगीनी आनी वो एकलोच. आनी त्या दिसा ताका पयले फावटी एक सूरपण बगलें खंय. तो कदाळ्यान आवय बापाय उठयतलो त्या दिसा एक सूरपण बगलें खंय. काळोख जावन येताना बिरांत लागोंक लागले खंय. कितें करचें म्हणून कोणशाक खावू जेवण म्हणल्या बरी हांव बसलो खंय. हांवें कित्याक एकल्यान येता म्हळें. दाडा मम्मा सांगत आयलीं जाल्यार वा पप्पा मम्मी सांगत आयलीं जाल्यार कितलें बरें आसलें. आनी अशें खावू जेणेन बिरांतेन आसतना कितें करचें म्हणून कळना खंय. बोल्साक हात घालता. बोल्साक हात घालून बापायन दिली ती चीट भायर काडटा खंय. आनी ती चीट वाचता खंय. वाचतना अशें बरोवन आसलें, सन डोंट वरी, वी आर विथ यू इन द सेम ट्रेन इन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. पुता भिये नाका, आमी तुज्या सांगातात आसां, पूण तुज्या सांगाता ना जावंक पुरो. येत ट्रेनार आमी पयन करना आसां, नेक्स्ट कंपार्टमेंटांत आसा. आनी हें वाचल्ल्या पुताक इतलें धादोसपण बगलें खंय, इतलें धैर्य बगलें खंय. म्हजी पप्पा मम्मी फाटल्या बोगींत, येत ट्रेनार फाटल्या बोगींत आसात, हांवें कित्या भियेसय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत तेंच. आमी मुखार वेताना खावू जेनी बेबिरांत आसतना आमचो सोमी नेक्स्ट कंपार्टमेंटांत आमचे सांगता आसा. आमचे सांगता पयन करता, आमचे सांगता समकाता. आमी एक सुरिनी केदाळे, आमचे सांगता तो आसा, आमचे सांगता तो रावता. तरी देखून तो परत आज म्हाका उडासा गायली ती उतरां इजाया प्रवाद्याची अध्याय 41 वाक्य 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. परत हांव ही उतरां म्हणटा सुमयाची. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हो क्रिस्त जिवंत जाला जाल्यार आमचे सांगता आसच्याक, आमचे सांगता समकोवच्याक
आमकां एकसुरे सोडनासतना रावचे खातीर त्या देखून ताणें म्हणलें संवसाराच्या आखेर पर्यंत आमच्या सांगात आसा. आनी आज विशेश तरान ह्या भोवपवित्र साक्रामेंतांत कोरोस सोमी आमच्या मुखार हजर आसा. तर हो मुकलो थोडो वेळ ह्या सोमयाचें आजारपण आमी बघता आसतना, सोमयाचें आजारपण आमी वळखताना, त्या सोमया कडेन आमी उलयतना, त्या सोमयाक आमकांत आमी समर्पण करतना, आमची बोगणां ताचे लागीं उसारतना, आमचें सुख दूख ताचे लागीं वांटून घेतना ह्या सोमयाक आमी आराधन करया, ह्या सोमयाक आमी स्तुती गितां गावया, ह्या सोमयाचें नांव आमी वाखणया. कित्याक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमी एक सुरेनी परत आनी परत तो म्हणटा, भिये नाका हांव तुजें सवें आसा, भिये नाका हांव तुजें सवें आसा, भिये नाका हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या सैतेवंत उजव्या हात्यान हांव तुका सांबाळटा म्हणलो देव आमच्या मुखार आसा. दिसपरतें आमच्या सांगाता रावचो, आमच्या सांगाता सोमकोचो देव आमच्या मुखार आसा. तर त्याचो सोमयाची स्तुती आमी गावया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमन करया, आमकांत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. उबी रावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताज्या नांवाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताज्या नांवाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडुया. मोगोच्या बाबा आनी भयणी, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. थाळयो पेटोवन आमकांत धलोवन हालोवन म्हणल्या बरी सगळें आमचें तन मन सोमयाक समर्पण कर. त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. इतलो बरो देव, इतलो वर्तो देव, इतलो मोगाल देव आमचे मुखार आसा, आमचे सोम्या आसा. त्या देवाक आमी स्तुती करया, त्या देवाक आमी नमन करया, त्या देवाक आमी आराधन करया. सोम्यान केल्यात कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. सोम्यान केल्यात कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताज्या नांवाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडुया. सर्ग संसार ताणें रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसता, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसता, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताज्या नांवाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडुया. संघ 15. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು,
ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ನೀಯ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ 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 ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹೋಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ haleluya sumian Yesus ya bokowi sakramentan buat terasa sumia sumlele sumis dengan nama tukang ada
आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता सोम्या तुका आम्ही समर्पण करता सोम्या हांगसर आसलेल्या अरिये का भाव भयणी विविध तरांनी पिडेक वळख जाल्ल्या संकट भाव भयणी विविध तरांच्या कष्टां नश्टांक वळख जाल्ल्या भाव भयणी विविध तरांच्या संकश्टांक वळख जाल्ल्या हर एका भाव भयणी तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या हर एकल्या संगता राव सोम्या हर एकल्या संगता राव सोम्या दिसपते तांच्या संगता तो समका सोम्या दिसपतो तुजो संगाती सोम्या हर एकल्या कापड सोम्या गुण कर सोम्या तुझे सकत तांचे जिवितान कुडीन वाळोवन दी सोम्या चड आनी चड तुजी काकुळसाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमसाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकुळसाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमसाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमसाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड मोक्षणे जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड मोक्षणे जाय म्हाका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 हालेलुया. सगळं आम्ही बसया. एक घडीभर आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडीभर समयाचें सांगतपण आमी बघया. तीन सुत्रां भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. ही उतरां परत आनी परत एक घडी आमची गण घेवया. सोमी आमचे संगत आसा. एक घडी भर ताका आमी अनुभव करया. Let's encounter the Lord. The Lord is with us. The Lord is within us. He is our Lord. He is our God. Each and every moment of our life, He remains with us. He lives with us. He moves with us. He accompanies us. Let us experience the same Lord. He is there within us. आमचे भितर तो आसा. आमचे संगत आसा. आमचो भावार्थ त्या सोमयाचेर एक घडी भर आमी थीर करया. एक घडी भर आमी घट करया.
आमी पातयेवया आमी एक सुरी न्ही सुमी आसा मुजे थंय त्या सुमयाक आमकांत एक घडी आमी समर्पण करया सुमयाक सांगया सुमया तुजेर हांव पातयेता सुमया तुजेर पातयेता हर एक घडी म्हज्या सुखा वेळा म्हज्या दुखा वेळा म्हज्या कश्टा वेळा म्हज्या बेजारा वेळा म्हज्या भलायके वेळा म्हज्या पिडेशिडे वेळा सोमया तुजेर पातयेता म्हजो भावार्थ हालसो ना म्हजो भावार्थ दळसो ना सोमया तुजेर म्हजो तीर भावार्थ सोमया तुजेर म्हजी तीर पातयेनी मोगाच्या भावा आनी भयणी मौनपणी एक घडीभर आमकांत त्या सोमयाच्या पांयां तळाडया सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सगळें आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया जिवंत क्रिस्त म्हजो आनी तुजो सोडवंदार म्हजो आनी तुजो धनी तो एकलो मात्र जेसूबाई सोडवण ना हें सत तो एकलो मात्र सोडवंदार ते देखून एक घडीभर आमचे काळजा मना ताका उक्ती करया आमची बेजाराय आमचे दूख आमचे समस्ये आमचे पिडाशिडा आमच्या कुटुंबांत कितें दूख आसा जावंक बरो सबाज जाणां काम ओगडावन घेतलां जावंक बरो आमच्या कुटुंबा भितर आमचो संबंद बरो ना जावंक बरो आमचो कुटुंबांत पिडाशिडा आसा जावंक बरो टेन्शन आसा डिप्रेशनाक पावल्या कितेंय जावं सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया एक घडी ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तो बळवंत देव मनशा कुळाचो रक्षक तो संपूर्ण ताका समर्पण करया परत आनी परत त्या सोमयाक सांगया सोमया तुजेर हांव पातयेता सोमया तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा कश्टाची मोडा मोची आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हरे गरजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता
जेसू मोगळा कष्टांची मोडा मोची आयल्या वेळा तुझेर हांव पावतीता जेसू मोगळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या दिसपट्या जिवितांत येसो सोमयाचो हात आमी कितले पटीन भोगला जावंक पुरो ल्हान ल्हान सन्निवेशां, ल्हान ल्हान गणितां वा कितेंय जाता कोण ना, कोणी नांव बगलेक म्हणली चिन्नां आयिल्ल्या वेळार आनी एका घडये तें चिंता बदललां आनी सगळें सोम जालां. कालच हांव एका प्रोफेशनाक गेलो, फायनल प्रोफेशन. त्या पाद्रापान मीस पेटोवचो ताका सांगलें आनी त्या पाद्रापान चिंतलें मेच्या 14 तारखेर. आनी काल न्ही पोर सिस्टरांनी ताका कॉल केलें गे आनी सांगलें फाल्यां. आनी तो पाद्रा बेग थोडी उडोवन पडलो. फाल्यां म्हाका दुसरें कार्यक्रम आसा. हांवें चिंतलें मेच्या 14 तारखेर फाल्यां सगी. आनी काल अशें उलयतना तो पाद्रापी म्हणालो, जर तर त्या सिस्टरांनी फोन करिनातलें जाल्यार हांव मेच्या 14 तारखेर तो पावता आसलो. देव सोडना, देवाचो हात निरंतरी आमचे सांगत आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडे दिसां पयलीं हांव आनी म्हजे सांगाती दोगी आसात, आमी एक पैन करून वेतल्या एका पिरगजेक आमी गाडयेर आसल्या आनी वता आसतना गाडयेर वचून आसल्या आमच्या बोलेरो गाडयेर एका वचून आसल्या. येता आसतना एकच फावटी बाईक आड आयलें आनी पाद्रापान एक थोडी ब्रेक मारची पडली आनी मारल्या त्या घडये गाडी सगळी हाल्ली, टायरां वयर पोंदा जालीं. हांवें चिंतलें आमचें मुख जालें, आड पडली आनी गेली आनी वचून सायडीक वचून मारली आनी तें एक टायर वचून ताच्या मोदें जाम जालें, रावलें. त्या घडये आमी म्हणलें इतलेंत देव आमच्या सांगात आसा, देवाचो हात आमच्या सांगाता बळवोन तरान आसा. मागीर पळयतना गाडयेक व्हडलो मार जावना, इंजिनाक मार जावन नातलो, खाली एक मुखल्या बॉनेटाक ताका मातिल्लोसो मार जालो आनी गाडी हाडून आमी फाटीं आयल्या, जालें. पूण त्या घडये देवाचो हात आमी पातिल्लो देव हात आमकां केन्नाय सोन घालना, आमचे सांगात तो रावता. ताचो उजो हात आयज ती उतरां हांवें सांगलीं इजाया प्रभादेची, भिये नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजें सवें आसा, हांव तुका गटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हर एक घडये ताच्या उजव्या हातान आमकां सांबाळटा, आमचो हात धरून आमकां चलयता, आमकां मुखार व्हरता आनी मुखार व्हरता. त्या देखून ताणें म्हणलें जिवंत क्रिस्तान संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव आसा तुमच्या सांगाता, तुमी एक सोरी न्ही. हर एक मॅट म्हणल्या बरी आमकां सांगात दिता. परत एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया. तीं सुत्रां परत मोती काडया. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा. निरंतरी सांगात दिवचो, निरंतरी आदार दिवचो. आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमच्या मुखार आसा. तर त्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया. कितले फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो घडयो उदेताना
आमकां सांगात दिला, आदार दिला, आमचो उस्वाद ताणें वेलां, आमकां निरंतरी सांबाळटा. आमचो देव जिवंत देव आमच्या बगलेक आसा. ते देखून आमी गवयां ताका सांगता, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां तुका, हांव ओगलाप दितां जेजू, हांव ओगलाप दितां म्हज्या काळजान, म्हज्या सगळ्या मनान, म्हज्या सगळ्या सत्तेन हांव तुका अर्गां दितां, हांव तुका ओगलाप दितां सोम्या म्हूण आमी गवयां त्या जेजूक. आनी आमचें बरें मन, उपकारी मन त्या सोम्यातय दाखया, कित्याक तसो तो निरंतर हात आमकां चलोवन आसा. आमच्या हर एका घडये मेटा मेटा म्हणल्या बरी आमकां सांबाळून आसा. तर त्या सोम्याक आमी गीत गावन अर्गां आमी दिवया. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजान. हांव ओगलाप दितां जेजू, हांव ओगलाप दितां जेजू, हांव ओगलाप दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव ओगलाप दितां जेजू, हांव ओगलाप दितां जेजू, हांव ओगलाप दितां जेजू काळजान. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजान. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू काळजान. तूं राव सोम्या जेजू काळजान. तूं राव सोम्या जेजू काळजान. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवनांनी बहिणीनो, तो जेजू आमच्या संगत आसा. प्रत्येक जावन त्या देवाच्या उतरां मारिपात. केवळ आमच्या संगता समकाना, आमचे लागीं उलयता देवाच्या उतरां मारिपात, त्या पवित्र उतरां मारिपात. आनी तें उतारच तो जावन आसा. आनी त्या देखून तें उतार आमकां धैर्य दिवचें, तें उतार आमकां बुजोवन दिवचें, तें उतार आमकां सांगात दिवचें, तें उतार आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें, तें उतार आमच्या जिविताच्या वाटेक उजवाड दिवचें, तें उतार जावन आसा. आनी ह्या उतरां मारिपात तसो हात आमकां दिता. त्या देखून हें देवाचें उतार आमी आयकोंक जाय, देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक जाय. आनी हें उतार नियाळतना ताचो सांगात आमी भोगता, ताचो हात आमी भोगता. आनी कशें तो हात आमकां चलोवन व्हरता तें आमी अनुभव करता. तर आतां आमी उबी रावया. हेंच देवाचें उतार आयकोंक, देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया. दैवीक तुझे उतार अत्रेगाण आयकोता. मोगाळ तुझे उतर जिने सदा पाळता. दैवीक तुझे उतर, दैवीक तुझे उतार अत्रेगाण आयकोता, अत्रेगाण आयकोता. मोगाळ तुझे उतर, मोगाळ तुझे उतर जिने सदा पाळता, जिने सदा पाळता. सांव पेद्रोचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 6वें आनी 7वें वाक्य. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां
वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को थाचेर सोडा, कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता. देवाचें उतार हें. सांत पेद्रू आयच्या वाचपान तो सांगता, देवाच्या बळवंत हाता काल तुमकांच तुमी कालती करा. कित्याक हांवें तुवें कालती जायसय. कित्याक सर्वेस्परसो हात बळवंत हात तो कितेंय करूंक शकता. पूण आशेता हांव आनी तुवें कालती जायसय ताच्या त्या हाता काल. आनी थवळ कितें करता म्हणटा, थवळ म्हणटा तो तुमकां निश्चित केल्ल्या वेळार वयर उबारतलो. म्हाका आनी तुका निश्चित केल्ल्या वेळार वयर उबारचें कोणें? सर्वेस्परा देवान. पूण हांव आनी तूं चिंताव, म्हज्या आनी तुज्या स्वाप्रयत्नान हांव वयर येता न्ही. म्हजो एक इश्ट म्हाका वयर हाडटा. म्हजो एकलो मुखेली आसा तो म्हाका वयर हाडटा. हें सगळें बेश्टें मोगाचें न्हू. केदाळा म्हणसर सर्वेस्पर देवाचो हात म्हजेर ना. थवळ म्हणसर म्हाका वयर येवंक असाध्य. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आशिल्ल्या तेन्ना हांव मुस्त जिवनांत वयर येवंक शकता. त्या खातीर आमी सांगता, तो सायबा परचेभर कांयच नातलो. आतां कितलो वयर गेलो पळय, कसो गेलो सायबा, कालें केलें गे, कितेंगे आसा जे, कितेंगे आसा जे. मस्त बुटी आमी म्हणटा. थोडे बुटी मोसरान म्हणटात, कालें बरो आसा कोणा, कितें बरो आसा कोणाक. कांय ना. एकच एक आसा, त्या मनशाक देवाची कृपा आनी देवाचो हात त्या मनशाक वयर व्हरता. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसता आसतना जायत्या जाणांक ताणें आपडलें, ताच्या हातांत ते गूण जाले. जायत्या जाणांक बेसांव दिलें आनी ते बेसांव भरीत ते व्यक्ती जाले. साबार जाणांक पोटी ताच्या शिसांक ताणें सांगलें, वसा तुमी लोकांच्या तकलेचेर हात दवरा. आनी ते व्यक्ती त्या हात दवरता आसतना गूण जाले. कित्याक सर्वेस्पर देवान अधिकार दिलो आनी केदाळा ते हात दवर मागले, थंयसर ते शिसांनी हात दवर मागल्या वेळार गूण जाले. साबारांक ह्या शिसांनी हात दवरल्या वेळार ते व्यक्ती पवित्रत्म्यान भरले आनी साबार जाण पवित्रत्म्याच्या द्याण्या फळांनी भरले. सर्वेस्पराचो हात म्हाका आनी तुका रक्षण दिता, म्हाका आनी तुका बळ दिता, म्हाका आनी तुका घटाय दिता, म्हाका आनी तुका जैत दिता, म्हाका आनी तुका भलायकी दिता. मोगाचें न्हू. हर एका शेतांत सर्वेस्पराचो हात हांवें आनी तुवें चिंतूंक असाध्य जाल्लें सगळें म्हाका आनी तुका करूंक शकता. बरें मात्र न्ही मोगाचें न्हू. तो हात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भिरांकूळ जावंक साध्य आसा. पयत पुस्तक म्हणटा, हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 31वें वाक्य म्हणटा, जिवंत देवाच्या हातान संपून पडचें हा कितलें भिरांकूळ. केवल तो आशिर्वादाचो हात मात्र न्ही. जर तर हांव आनी तूं दुरुद्देशपूर्वक पाताक कर्ण हांव आनी तूं ताका दुखयता, ताच्या हाताक आमी सांपडटा. मोगाचें न्हू. आनी पयत पुस्तक म्हणटा, तें भिरांकूळ सर्वेस्पराच्या हातान पडचें तें मस्त भिरांकूळ म्हणटा. मस्त बुटी म्हाका आनी तुका सवाल येता, मनशाच्या हातान पडचें गे आतां देवाच्या हातान पडचें, कितें करचें? मस्त घडिता म्हज्या दिसपडटा जिवितांत. हांव आनी तो एक घडी पळयलें जाल्यार साबार पुटी म्हाका दिसता हांव देवाच्या हातान पडटा गे, ह्या मनशाच्या हातान पडटा. आनी असलेंस एक घडयेंत घडलें दाविदाच्या जिवानांत. दाविदाक दुसऱ्या सामुएल पुस्तकांत 24वें अध्यायांत 11 ते 15 ओळ अशें म्हणटा, दावीद सकाळीं उठलो तेन्ना गाद प्रवाद्याक दाविदाच्या दर्शेक सर्वेस्पराचो संदेश आयलो. वस आनी दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार दवरतां, तांतली एक विंसून काड आनी तिजे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गाद दाविदाशी गेलो आनी ताका म्हळें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशान दुकोळ, वा 3 म्हयने तुजी पाट धरून येतल्या तुज्या दुस्मना मुखार तुवें फळोवन वेचें, वा 3 दीस तुज्या देशांत मारीची पिडा. आतां चिंतून पळय आनी म्हाका धाडलेल्याक हांवें कसली जाप दिवंक जाय म्हूण सांग. दाविदान गादाक जाप दिली,
हांव आतां ओड अडचणेन सांपडला. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोवया, कित्याक ओड ताची दया. पूण मनशाच्या हातांत हांव पडाना जावं अशें दाविदान मारीची पिडा विंचली. गंवाचे लुवणेचो काळ तो, ते सकाळीं तो निर्धारीत वेळा पर्यंत सर्वेस्परान इस्रायलाचेर मारीची पिडा धाडली. मारीची पिडा लोकांची दसवाट करूंक लागली आनी दानातावन बेशेरा पर्यंत 70,000 लोक मेलो. जेरुजलेमाचो नाश करूंक देवदूतान आपलो हात उबारलो तेन्ना सर्वेस्पर हें विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संवार करतल्या दुताक ताणें म्हळें, आतां पुरो तुजो हात फाटीं काड. पळय हांगासर एक गडीत, देवाचो हात बळवंतो, देवाचो हात सक्तिवंतो, देवाचो हात पुरो बरें. पूण त्याच प्रमाणे हो देवाच्या हातान शिरकाल्यार थोडे फावटी मस्तू कश्टी आसात. आनी हांगासर दाविदाक एक चॉयस आशिल्लें, सर्वेस्पराच्या हातान पडचें, मारीची पिडा घेवची, या ताच्या दुस्मानांनी ताका फाट्टा उदन ताका दवणावन व्हरचें. आनी हो चिंता, मनशांनी म्हाका दवणावंक सोडलें जाल्यार ह्या मनशांक पाप बीर मोतना केदाळय म्हाका दंडयताले. पूण सर्वेस्पराच्या हातान पडल्यार एटलिस्ट तो म्हाका एक दीस न्ही एक काकूळत म्हणून दाखयतलो. आनी म्हणटा म्हाका मारीची पिडा जाय तर सर्वेस्पराच्या हातान हांव पळोवंक तयार आसा. अशेंच एक सन्निवेश आनी एका दुसऱ्या सकाळीतेर सुजान्नाक येता. हांव तूं जाणा दानियेलाच्या पुस्तकांत थंयसर एक घडीत आसा आनी थंय जावन आसा दोगो निती करत. सुजान्ना म्हणल्या त्या सुबित चलयेक ते पाड दिश्टीन ताका पाड करूंक वेतात. सुजान्ना आयकना आनी थवळ ते सांगतात, जर तर तूं म्हाका आयकनाय जाल्यार आमी कितें करता हांव पळय. आनीक तिका गुतूच आशिल्लें, जर तर ह्या निती करताना सांगलें बरें जाल्यार तें देवा मुखार पाताक करता आनी सुखीदार जाता. एका कुशीन तशें जाता. आनी एका कुशीन ह्या मनशाच्या हातांक पडचें आनी येपटीच्याक राखचें. खंयचें जायत गे म्हणलें सवाल ताका. पळयत पुस्तक म्हणटा 13 वाक्य तो न्हू, सुजान्ना सुस्कारून लागली आनी तिणें म्हळें, हांव सारकीच पासांक सांपडल्या. हांव अशें करीन जाल्यार म्हाका मरण फावो करिना. म्हाका मरण फावो करिना जायत जाल्यार तुमच्या हातांतली सुटोवंक म्हज्यान जावचें ना. तरी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाता करचे प्रास गुन्यांवणे तुमच्या हातान पडचें म्हाका अदीक बरें. हांगासर पळया आनी एक चॉयस. मस्तू फावटी म्हाका आनी तुका भोगता. थोडे फावटी दक्षिणेक, थोडे फावटी बियान, थोडे फावटी खवजणेक आनी थोडे फावटी विविध कारणांनी हांव आनी तूं हर एक पेशंट आसता. हर एक फावटी दिसाक एक 10-20 गडितां म्हण आमच्या जिवितांत जातात. इशिल्यान एक मनीस म्हणटा बारीक क्लोज ताका दुखोवंक मोनना. ताका दुखयल्यार तो म्हजे तावन पयस वेता. ताका दुखयना म्हळ्यार हांव हांगासर ताका दुखयना जाल्यार सर्वेस्पराक थंयसर दुखय जाय. पूण हांव आनी तूं कितें करता सामान्यपणी हांव आनी तुमच्या ह्या मनशाक दुखोवचें नाका, ह्या मनशाक दुखोवचें नाका. देवा कशें म्हणे वचून कुमसार जाल्यार पुरो तोंदरे ना, आख्खा एक समाधानान धाडटा म्हणटा. मस्त बटी हांव आनी तूं, मस्त बटी हांव आनी तूं तशेंत करता. हांगासर सगळे सुजाना म्हणटा ह्या मनश आमकां कितें दक्षिणान आमी कितें ओपता म्हळ्यार जर तर आमी आयकना जाल्यार तो मनीस आमचे तोंड पयस वेता. आमकां बेजार जाता, इतलो बरो फ्रेंड तर ना जाल्यार मागीर कशें आमी तोंड जियोनचें, कशें करचें. आमचे मोगाचीन आमचे तोंड पयस गेलीं जाल्यार या आमचे वयलो अधिकारी या आमचो बॉस कितें सांगता आयकना जाल्यार फाल्यां हांवें ऑफिसाक रिकचें कशें, फाल्यां क्लासी भितर रिकचें कशें, फाल्यां हेडमिस्ट्रेसाक पळोवचें कशें, कशें 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 जायना बातांनी सांगलें आयकोचें बरें. मागीर वचून कुमसार जाल्यार वडना म्हणून म्हजें आनी तुजें सामान्य मनोभाव. पूण सुजाना म्हणटा तशें करिना. हांव मनशाच्या हाताक पडटा, फाताक हांव करिना. आनी त्या देखून कितें करता सुजानाक जिवेशी मारूंक हे दोग निती करता प्रयत्न करतात आमी जाणाव. आनी हाका पात्रांव म्हणून व्हरता आसतना कित्याक ते प्रभावीत व्यक्ती ताणें सांगलें सक्कळी पत येतात आनी ताका पात्रांव म्हणून व्हरता आसतना ते सर्वेस्पराक हाक बावक मारता आसतना सुजाना सर्वेस्पराचो आत्मो त्या दानियल प्रवादीचेर देंवता. आनी दानियल प्रवादी म्हणटा रावा तुमी. लोकांक सक्कळांक सांगता रावा तुमी. आनी सक्कळ लोक थडक्क रावता. आनी तो सांगता एका
इस्रायल घरच्या दुवेक ह्या प्रमाणे ताची नीत करनासतना तुम्ही ताका मरमाचे फरमाणीचे समाने आनी ते म्हणटा हे आतांचो साबासले या आनी ते निती करता घ्या पळयता एक एकल्याक सापयता पयल्या निती करता विचारता खंयच्या रुखा पोंदा तुवें हाका पळयलोय आनी तो म्हणटा अळयल्ल्या रुखा पोंदा वस तुजे फोटोस तुका शिक्षा दिवंक पावता म्हणटा नेक्स्ट निती करता काय पळयता तो अनेक खंयच्या रुखा पोंदाक सांगता आनी ताकाय म्हणटा तुजे फोटोस तुका शिक्षा दिवंक पावतली आनी आमी जाणो मोगाच्या न्हू त्या डॅनियल प्रवादेचेर देवलो तो आत्मो देवाचो आत्मो त्या सुसान्नाक सुटका दिता आनी ह्या निती करतांक मोस्ट पॉवरफुल त्या समाजांत बळादीक व्यक्ती जावन आसले तांचे सांगलेंत चलोवन आसले आनी तसल्या व्यक्तींक सर्वेस्पर देव ह्या डॅनियल प्रवादी मुखांतर त्या व्यक्तींक दोगांयकी मरणाची शिक्षा जावचे बरी करता आनी सुसान्ना बचाव जाता म्हाका न्हू तुका अशें भोगता गे सर्वेस्पराचो हात मुचेर आनी तुजेर सदांच आसा हांवें तुवें देवाच्या उतरा विरोध वचून वचून म्हाका तुका भोगता गे मुस्तुबटी म्हाका तुका भोगाना मोगाच्या न्हू म्हजें आनी तुजें चिंताप जावन आसा देव खंयसर गे आसा म्हणलें चिंताप हांव आनी तूं देवाच्या क्रोधाक तरी क्रोध म्हणून आमकां भोगाना आमी कितेंगी हें करन हांव तूं चिंता त्या सुसानाक अवकाश आशिल्लो चिंत्या मागीर देवा कडेन अन्न बली भेटोवचें की आनी कलेक बली भेटोवचें की थंय तांकां अवकाश आशिल्लो पातकांची बली भेटोवंक आशिल्ली तांकां साध्य आशिल्लें ह्या प्रभावीत निती करताना सांगलें बरें आयकोवचें तांकां बेजार ना मोर्याद उरली कळल्यार तांकां दोगांक मात उरल्या कोणाक कळना मोर्यादीन हांव जियेतलें ह्या दोगां मनशांगी समाधान करतलें तेय म्हजे कडेन बरें नासतलें समाजा मुखार हांव बरें नासतलें पूण ताणें सांगलें ना 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 ह्या मनशाच्या हातांत पडल्यार व्हडणी हांव सर्वेस्पराच्या हातांत हांव केदींच पडूंक तयार ना तें म्हणालें मोगाचें न्हू आज हांवें तुवें म्हाका आनी हांवें तुका विचारूंक जाय वो हात सर्वेस्पराचो हात तो बळदीक हात मोगाचें न्हू ह्या हाताक आशिर्वाद करूंक साध्य आसा ह्या म्हाकान तुका शिक्षा दिवची पदवी तस हातांत आसा त्या हाताक एका कुशीचें नाणय मात्र पळोवचें हांवें तुवें तो आशिर्वाद आसात गूण करचो हात बेसांव घालचो हात आनी बरें करचो हात हर एकी बरें करचो हात सोमा त्याच प्रमाणे त्या हाताच्या क्रोधाक म्हणल्यार हांव आनी तूं ताजे मुखार रावोंक शकना मोगाचें न्हू ताजे मुखार त्या हाता मुखार रावोंक शकना त्या देखून हांवें तुवें एक चॉयस आमी करूंक जाय ती जावन आसा सर्वेस्पराचो हात तो बळादीक हात ताच्या विरोध हांव येसोना ताका त्या हाताक हांव सदांच कल्तीमान घालतलो त्या देखून सा पेद्रो म्हणटा त्या हाताक सदांच कल्तीमान घाला आनी तो हात तुका उंचल्या पोंडाक पवयतलो तो हात तुका उंचल्या पोंडाक पवयतलो न्ही मनीस तुका उंचल्या पोंडाक पळोवंक सो इसाया प्रवादीच्या 53 अध्यायान आमी पळयता सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांतर म्हणटा पळया सर्वेस्पराचो हात ठाराण करूंक शकना म्हणून तितलो मोठो न्ही ताचे कान आयकूंक शकना म्हणून तितले बरे न्ही बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळेचार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना सर्वेस्पराचो हात तो बळिश्ट हात म्हाका तुका उखलून धरूंक शकता पूण तो हात आज मुजे तावन तुजे तावन उगोस रावला कित्याक मुजे आनी तुजे मदें मुजे आनी सर्वेस्परा मदें आमचे मदें देवा आनी आमचे मदें पाताक आडवो आसा आनी त्या हाताक खाल जावच्या बदलाक त्या हाताक आमी खेर करूं ना त्या हाताक हांव तूं भिवंकूच ना त्या हातांतून हांव तूं पयस रावलें हांव आनी त्या खातीर तो हात म्हाका तुका उखल नातल्या तसल्या एका परिस्थितीक हांव तूं पावलें मोगाचें न्हू हांव तूं पावलें मोगाचें न्हू म्हज्या जिवितान तुज्या जिवितान कितलीं गणितां आसात कितलीं गणितां आसात आज आमकां सामकां रडोवंक येता कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजो हात आसा पुता तो भिरांकूळ घटात बळादीक हात जाय तितलें बरेंपण करचो हात पूण म्हजो हात तुका हेल्प करूंक जाय इतलो मोठो न्ही तरी पूण ह्या हाताक तूं खाल जायनाय ह्या हाताक तूं खाल जायनाय म्हाका तूं खाल जावन जियेनाय हाताक तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार रावला त्या देखून तुका उखलून म्हाका वयर रडोवंक जाता आसना त्या देखून वयर रडोवंक जाता आसना तुमकां सगळ्यांकी गुत्ता संकुरो एक सांत आसा सेंट जोसेफ कपर्टिनो म्हणून
ह्या संता विशयन मुस्ताणाने ऐकायला मुस्ताणांक गुत्त आसा जाल्यार देवाच्या हाता विशयन उलयता आसतना म्हाका एक दृश्टांत दिया म्हणून बघता. वो सेंट जोसेफ तो आसता आसतना बरी एक कांय मंड्याक वचना आंगन बसचें कशें आंगन कालें केल्यार ताका कळना. आवयक ताका पळयल्यार जायना. ल्हानशे प्रायरस ताजो बापूय सरलो. आखरेक ह्या आवयक हाका तोडवंक जायना कित्याक वचून खंय म्हूण एका सेमिनारेक घालया म्हूण एकाडेन गेलो. ताणें बाब बिरमोत काण गेल्यार एका मंड्याक शिकप कितें गेल्यार वचना. कुजनाक गेलें जाल्यार आयदनान बडम पडटात. आलतार धरनान बडम पडटात. कालें सांगल्यार कळना. वच म्हळ्यार सिदा गेलोच तो. काले गेलो म्हूण ताका कोणाय गुर्तना. रावलो तांकां रावलो. आखरेक तांकां बेक्क आसून गेलें. हाका सेमिनार काडटात. काणपटींक घरा धाडटात. घरा धाडल्यार घरा आवय काणूंक आयकना. वचून परत्यांनी आयली गे मार्ग म्हाका नाका साध्य अशें ना म्हणून. असो एक अंकल ताजो एकलो अंकल एक पाद्र्याप जावन आसलो. ताका घरा व्हरतना ताका पुरपुरता तूं कांय प्रयोजन नाय निसय तो कांय प्रयोजन ना. कित्याक म्हळ्यार ताका कालें सांगल्यार तो आयकना. ताजेन्ना कालें करूंक जायना. शिकापी मंड्याक वचना. काम करूंक जायना. कित्याक एका न्याय अभ्यासाक प्रयोजन ना. आखरेक दम्माय धक्के घालून ताका परत्यान एकडे जॉयन करतात पाद्र्यापांच्याका. थंय एक ताका कुजदान खाण येतात. कुजदान खाण येयल्ल्या कडेन हाका कालें दिलें जाल्यार पडलें तें म्हणल्याक एक सोमा उरना. थंय कुजान कंप्लीट केलें. आनी कालें करचें ह्या मनशाक कितें केल्यार जायना. आखरेक परत्यान एका हाका सेमिनाराच्या घालतात. थंय हाका बारीक कश्टांनी काण येतात. आज सांगूंक गेल्यार मुस्त आसा तें डीप मुस्त वेळ जाय. पूण इतलो कांयच निष्प्रयोग जावन आसलो हो व्यक्ती हाका एग्जामा वेळार खंय क्वेश्चन सकाळांक विचारचे बरें हाका विचारनात. हाका विचारचें तुका कालें गुत्त आसा सांग तितल्यांत पुरो म्हणून. म्हळ्यार विचारलें नक्की आन्सर येना. बेश्ट कालें म्हळ्यार तुका कालें गुत्ता तीं ताका सांगोंक येना. कशें म्हणी कुट्टून कशें म्हणी एका एक पास करून सोडटात. कशें म्हण आसा कालें करचें. खंय गेल्यार एल्ल्यो सरला खंय गेल्यार सरला करतात. पूण वो व्यक्ती सर्वेस्परसो हात हाचेर इतलो बळा देगी ओ कांय ना अशें सांगून अशें रावून आसले बरींत रावल्यार थंयत ध्यानार मग्न पडटा. ठाक देवाच्या ध्यानार मग्नार पडटा. आनी कोणाक कळना कालें म्हणून वो थंयच देवा थंय संबंध इमिडिएटली संबंध दवर हांग नासता पूण संबंध देवा कडेन. रावल्ल्या कडेन टप्प वयर वचून रावता. हाका उबोवन आल्तारेर मीस सांगल्यार बडाक्क करना आल्ताराच्या वयर वचून बसता. सक्कडे ताजे सांगाता पाद्र्यापालो दोगी पाद्र्याप तांकां हाडून व्हरता. आखरेक आनी पुरो मिसां करची रावयली. ओ बारी डेंजर ओ सीदा उबोवन येता न्ही म्हणून. कित्याक म्हळ्यार लोक फुल्ल भरता हाका पळोवंक सारकाच पळयल्ल्या बरी पळोवंक येतात. आनी तरी पूण ह्या व्यक्तीक देवा कडेन इतलो संबंध घे जाय तितले पटी मोगाचे न्हू जाय तितले पटी तो रावल्ल्या कडेन देवा थंय ध्यान करन रपाक्क करून उबोवन वयरेचें ध्यान केल्यार थंयच देवा कडेन एक टच. कांय म्हणल्यार व्हडलें कांय विशिश्ट व्यक्ती न्ही पूण तो आज सांत कोण आसो भुरग्यांचो शिकपाचो तो सांत जावन आसा मोगाचे न्हू. सांत कोण आसो एविएशन आसो म्हळ्यार त्या उपतेल्या पैणारी एरोप्लेन तांदून उपतेले व्हडले व्हडले आसात पळय तांचो तो सांत. व्यक्ती कोण सामान्य कांयच प्रयोजन ना म्हणलो. लोकांनी की नाका 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 म्हणलो. आवयन समेत घरा भितर नाका इफ्टी भायर सोडून दवरलो. तो सगळ्या व्यक्तीचेर सर्वेस्पर असो हात येत आसतना सर्वेस्पर देवान अति उंच ताका उबारलो मोगाच्यान. खंयच्याय व्यक्तीक ताजे सांगत आसल्याक स्थान माननातले पूण ह्या व्यक्तीक सर्वेस्पर देवान विशिश्ट व्यक्ती जावन सर्वेस्पर देवान विसले. आज तो सांत 1000 लोक ताजे कडेन मागोन आसा. कांय गुंतनातली बेप्पा म्हण सांगची भुरगीं समेत आज शिकून उंचल्या बोंडाक पावतात. ताज्या त्या उपच्या त्या हाका जाय तितले व्यक्ती ताजे कडेन मागता. जाय तितलें बरेंपण जालां ताजे विशयांत जाय जाल्यार एक बूक काडून वसा आंगाची लूंग उबे रावतात म्हणटा पळय तशें तें भिरांकूळ सर्वेस्पर देवान कांयच प्रयोजन ना म्हणल्यार व्यक्तीक समेत तितलो वयर उबारसो तो जावन आसा सर्वेस्पर असो तो बळिश्ट हात मोगाच्यान. सर्वेस्पर असो तो बळिश्ट हात. आज हांव आनी तूं
या बलिष्ठ हाताच्या बंदा रावंक तयार आसा हांव आनी तूं या सर्वेस्पराच्या बलिष्ठ हाताखाल जिवन उसल्या पावंडा वचोंक हांव आनी तूं तयार आसा या सर्वेस्पराक खाल जावन जिवन ताच्या ताका सबमिसीव जावन ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन दाक्षिण आसतना मनशाच्या हाताक भियेन आसतना सर्वेस्पराच्या हाताक भियोन जिवंक तयार आसा तर सर्वेस्वर म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका हांव उंचल्या पोंडाक पावयता म्हजो हात तो बळवंत हात कोणीय चिंतूंक सकानांतल्या तितलो बळवंत हात पाद्रापान जाय तितलीं उदाहरणां आतां दिलीं आराधना वेळार कसलो तो हात चिंतूंक शकल्यार आमकां संकश्टान राखचो हात म्हज्या जिवनांत जाय तितलीं घडीत घडल्यान तुमच्या जिवनांत घडीत घडल्यान मोगाच्या न्हू संकश्टान सर्वेस्परा देवान ताज्या बळवंत हातान तो राखला तर हांव तो उडास दवरया या हाताक खाल जाया सर्वेस्पराचो आशिर्वादाचो हाताक आमी घाल जाया मुखलें जिवीत ताका आमी समर्पण दिया आनी सर्वेस्पराक साक सावन जियेया आमीन मोगाच्या न्हू सर्वेस्पराचो हात बळादेक हात म्हजेर आनी तुजेर येवन रावचो सर्वेस्पराचो तो बळादेक हाता मुखांतर म्हाका तुका सोडून मेळचो वेळ भक्तीपणान त्या सर्वेस्पराच्या हाताक आमी आतां भागोवन ताका खाल जावन ताका सरेंडर जाया. Mighty Lord, we look at you. We come to your presence. Fill each one of us mightily. May the touch of the Holy Spirit be upon us. Lord, we pray for your hand to be upon our life, to correct us, to guide us, and to lead us supernaturally with your power. Jesus, we surrender our intentions unto you. We surrender our diseases. We surrender our worries. We surrender our fears. We surrender our distractions. We surrender the persecutions and the fears of our lives. Jesus, you are the deliverer. Jesus, in Matthew 4:20, you have said, when the gospel spread across the land, each person who came to you, each and every person with sickness, with trouble, were delivered and set free. Lord, through your mighty name, we come before you. Right now, we surrender our sickness unto you. Through your precious blood, cleanse and wash us. By your stripes, we are healed. May every wound of our body be healed. May every inner wound of our mind be healed, and let us be set free by the mighty name and the blood of Jesus. We pray for every person who is in the hospitals. Lord, through your mighty touch, heal them and set them free. May they be administered the right medicine. May the supernatural power of God change their mindset. Where there is fear, let them receive the hope. Help them to experience your touch and your marvelous grace and your love. Lord, we surrender each person to you. Lord, as we surrender and pray, may your love touch them and set them free. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಆಳುವೆ ನಾನು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಆಳುವೆ ನಾನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 हल्लेलूया, हल्लेलूया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हल्लेलूया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हल्लेलूया, 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 hallelujah, hallelujah. Jesus, we surrender ourselves and our intentions unto you. Purify us, wash us and cleanse us. Jesus, right now we surrender our body, our mind and our soul unto you. Lord, you have said, when you worship the Lord with all your heart, with all your mind and with all your soul. Jesus, as we surrender our mind, our body and our soul unto you, we also surrender our intentions unto you. Jesus, right now help us to tune into your presence. Help us to experience and receive the word of knowledge required to solve the issues which are at hand. Help us to receive the wisdom to tackle the problems. Lord, we pray for our enemies. Supernaturally cleanse them and wash them and change them. Lord, grant us the grace to deal with them. Lord Jesus, with your wisdom, grant us the power. Lord, we pray for the things which look impossible to us. Lord, maybe our health,
Maybe the situation which is present today, the COVID situation and the pandemic, the situation which is looking that the normal is now being abnormal. Lord, we surrender all our intentions during this period. Lord, you have supernaturally provided for us till this date. We surrender our relationships unto you. Jesus, we pray for a supernatural shift in all the things that we have. May your presence go before us. May your power touch our lives and change everything. Where there is dryness, may there be life. Lord Jesus, where nothing looks impossible, may your spirit dwell and change everything. Lord, right now we pray for a supernatural anointing and the Spirit of God to move and touch everybody's life. May there be a supernatural experience of the Spirit of God. Lord, we pray for supernatural healings to take place, deliverance to take place. Lord, where there is hatred in the family, let there be peace. We pray for supernatural providence. We pray for the prosperity of the Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. देवा सोतो वा सोमियासो आत आमच्या जिवितांत विविध रूपांनी आम्ही अनुभव केला आणि सोमियान तो हात उबारलो आणि त्या हाता मारिपा ताणें आपडलें. पेद्रूच्या घरा गेलो, पेद्रूची सासूमाई तापान न्हिदल्ली, ताणें आपडलें, ताप सुटलो. ते विधवीसो एकलोच पूत मरण पावल्लो आणि ते मरण वचून आसलें, ताणें त्या तांबाक हात लायलो, आपडलें आणि तो जिवन जालो. कुरड्यांक ती माती घालून तिंपी तांच्या तोंडा दोळ्यांक लायली, तांच्या दोळ्यांक दिश्ट आयली, ताणें आपडलें. कोडकारांक हात उबारलो ताणें, ताच्या उजव्या हातान आशिर्वाद दिलो आणि ते नितळ जाले. एक दोन घडी ताणें सोमयान आपडल्यार, सोमयान तसो उजवा हात उबारलो सक्कड बरें जाता, आशिर्वादी जाता, जायतें बरेंपण जाता. त्या दोनीचेर पयन करून मेळटाना दर्यांत लारां वारें वादळ उठलें. सोमयान चुप राव तसो हात उबारलो, वारें वादळाक तण केलें. आज सोमयाचो वत्तू हात आमचें जिवीत चलोवन आसा. आज वो हात आमचे थंय उबारल्यार सोमयान आमकां खंडीत बरेंपण मेळटा. जावं पुरो आज संवसारार ही मारेकार पिडा विस्तरून आसा. आमी जावं पुरो सोमयाच्या त्या क्रोधाक पडल्या, आमच्यात अस्गत गाय उणेपणाक लागून आमच्यात खुशी करूंक आमी मुखार सरल्या वरवीं आज सोमया कडेन काकुळट आमी मागया, सोमयाची दया आमी मागया. सोमयाचे तो उजवो हात परत सोमी उखलून दी आनी सोमयाची आशिर्वादां सगळ्या संवसारार वाळोवन दी, गूण करची सकत ती वाळोवन दी, बरेपणाची सकत वाळोवन दी म्हूण ह्या घडी आमी मागया. सगळें आमी दिबी घालया. आमचे दोनी हात ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबारून दरया. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, ह्या घडये विशेष अभिषेकपणाकात आतां आमी मागतले सोमयान एनॉयंट करचे खातीर, हील करचे खातीर आमी मागतले. मोगाच्या भवा आनी भयणी, आमचे लागीं सभा जाणांनी मागोवंक सांगलां, तांची त्या सभा आमच्या लागीं दान दिल्यान जावंक बरो. मागोवंक सांगतात परतून आनी परतून फोन कर. हरी एका भाव भयणी आनी तशेंच ह्या आराधनांत गांवांतावन परगांवांतावन विविध जाग्यांतावन ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या, विविध त्या सभा तांणी सोमयाच्या पांयतळार समर्पण करच्या. हरी एका भाव भयणी तांची कुटुंबां सोमयाच्या पांयतळार ह्या घडयार या. सोमयाचो तो उजवो हात सोमी तांचेर हात उबारून दवरून दी. सोमयाच्या त्या हाताची सकत कुरपा वाळोवन दी आनी त्या मारी बाद बरेपण तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबांनी हरी एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी. आनी प्रत्येक जण विविध तरेच्या पिडे शिडे वळख जाल्ल्या, कश्टांच्या समस्येक सांबाळल्या, विविध तरेच्या दुर्बळकाय वरवीं जावंक बरो, आर्थीक संकश्टा वळख जावन आमकां कश्टांच्या त्या भाव भयणीक विशेष तरेन तांचे कुटुंबां सोमयाच्या पांयतळार ह्या घडये आमी समर्पण करया. सोमयाचो हात तांचे तो उबारून दी. सोमयाच्या हाताची सकत वाळोवन दी. पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये वाळोवन दी. सोमी ताच्या पवित्र आत्म्या धाडून अभिषेक करून दी म्हण ह्या घडये आमी विशेष तरेन मागया. मोगाचें सक्कट त्या सवा कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांकां आमची कुटुंबां आनी सगळ्या संवसाराक, आमच्या दियेसीजेक, आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याजकांक, धर्मीक भाव भयणी, लायक भावर्त्यांक, सगळ्यांक, आमच्या देशाक विशेष तरेन
सुमयाच्या अभिषेकपणाक आमी आता समर्पण करूया मगचनो समर्पण करूया आमचो उजव्या हात आमी उखलून धरया सुमये कडेन मागया सुमयाच्या हाताची सकत या घडये वालच्या खातीर जावंक पुरो आमच्या हाता मारी पाती आमी उबा धरलेल्या हाता मारी पात वालच्या खातीर सुमये कडेन आमी परतून मागया मगचनो समर्पण करून मागया कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगना तांचे खातीर विविध तरेच्या कश्टांक नश्टांक वळख जाल्ल्या खातीर दुखांनी आसल्या खातीर ह्या भवना खातीर विशेष तरान आमी मागया हर एक आमचे कश्ट या घडये सुमयेच्या पांयांत समर्पण करूया पातये येवया सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना सुमी जर तर ताचो हात उखल्लो जाल्यार सकट समाधान सकट शांत सकट बरेपण जाता म्हणल्यार त्या पद्दतीन ह्या घडये आमी मागया मगचनो त्या पवित्र आत्म्या धाडून दी सुमी अभिषेक करून दी अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मगचनो ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ Jesus, my Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. Nothing is impossible to you, Lord. Nothing is impossible to you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord Jesus. At this moment, I surrender all the people those who are partaking in this adoration from different places, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. From your mighty hand, bless them, Lord. Bless them, Lord Jesus. From your mighty power, touch them, Lord. Heal them, Lord. Give them good health, peace of mind, happiness, Lord. Be with them, Lord, each and every moment of your life. Lord Jesus, nothing is impossible to you, Lord. Pour out your spirit, Lord. Jesus, pour out your spirit, Lord. Through your spirit, anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. May your mighty power flow, Jesus. May your mighty power flow, Jesus, throughout the world, Jesus. May this disease go away from the world, Jesus. Jesus, bless the world, Jesus. Bless the nation, Lord. Bless our own state, Lord. Bless our diocese. Bless our bishop, all the priests and the religious and lay faithful, Lord Jesus. Touch them, Lord. Bless them, Lord. Jesus, my Lord. Bless them, Lord. Jesus, my Lord. Jesus, Jesus, pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit, Lord Jesus. Nothing is impossible to you. We trust you, Lord Jesus. We trust you. सुमिया मी पात्यता तुझ्या पात्यता जेजू असाध्य म्हणल्याचे ना सुमिया या घडी हर एक भावने अभिषेक सुमिया हर एक कुटुंब अभिषेक सुमिया कुटुंबाक समर्पण केलं या वर्षा हर एक कुटुंब आप अभिषेक सुमिया या हरतनं बघितलं जाऊन हर एक भावने आप सुमिया बरी भलाई की दे सुमिया बरेपण दे सुमिया बरेपण दे सुमिया Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मोगा भवन आणि बहिणीनो तर या सुमयाचे आशीर्वाद जोडून आम्ही पुढे वेता सुमी तसो उजवो हात उखलून आमकां आशीर्वाद दिता तर सुमयाचे आशीर्वाद जोडून तयार जावन गावया गीत या देवाड्या साक्रामेंता Yetiavora sacramenta Soshanama Koruya Uveljatja Rupa Botla Nopjoriti Adarya Solvon Vecha Öskut Visha Bavartache Bativya Sashivapa Kashisputta Ullasani Stutisa
ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफल सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर प्रत्येक जावन तुजो हात उबारून सगळ्या संवसाराक आशिर्वाद दी प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा बेगीनच नापायस कर पयस कर आनी त्या मारिपा सगळ्या संवसारान आमच्या बोवारी ती भलायकी तें समाधान राज जावं दी आनी त्या मारिपात हरी एकल्यांनी तांचो दिसपतो वावर करूंक दिसपतो ग्रास जोडूंक हरी एकल्यागे फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नवाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सगळा अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नवाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.